नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आयज रेशमागूस पंचायतीची आमची ग्रामसभा जाली. ते ग्रामसभेच्या पळय जेंचे लेटर काडलेले तेजेर मेन मुद्दो आसलो टावरा खातीर. हे गांवांक आतां पाड घालून मोकळे जाले. उदक ना, रस्ते ना, लायट ना, प्रॉपर ड्रेनेजी ना, इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाची भरमसाट वाड जाल्ली आसा. तितून आतां टावरांक परमिशन दिवपाक ग्रामसभा घेतलेली आज. हांव सरपंचाक सुस्मिता सुभाष पेडणेकराक आव्हान करता, तुका तर धमक आसा न्हू, जाल्यार एक लायटी खातीर ग्रामसभा घे, एक उदका खातीर ग्रामसभा घे, रस्त्यांक पाड पडल्या पळय तेका लागून ग्रामसभा घे, जे पळय व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट पळय तूं पास करता न्हू तेका लागून ग्रामसभा घे. म्हाका दिसता खंय तरी म्हाका असो मोठे एनवॉलप गावला कितें सुस्मिता पेडणेकराच्या टावराच्या बद्दल. टावर हाडून तुमी गांवांक पाड घालूंक सोदता. हेज्या पयलीं 20 वर्सां का 15 वर्सां पयलीं ग्रामसभेन ठराव घेतलेलो कितें गांवांत कसलो टावराक परमिशन दिवपाचें ना म्हणून. इतकी लालची जावं नाका पयशा खातीर. ते टावर आतां बसूं सोदता गव्हर्मेंट स्कुला कडेन. ते भुरग्याच्या भवितव्याक पाड घालूंक सोदता वेरे पंचायत आमची. हेंकां धमक ना लायटीचेर, उदकाचेर, रस्त्याचेर उलोवपाक. फक्त येणावळो पळय कितें येता पळय न्हू तेंकां ते इश्यू बरे घेता रोखडे ते. आनी ज्या जाग्यार पळय लोकांचे इश्यू आहा ते इश्यू हांगा घेवपाची गरज ना. निमाणें वयता आसतना पोटार काय कोण घेवन वचपाचो ना. लोकांक बरें डिलिव्हर करात जाल्यार तुमी बरे भोगतले. हें मात लक्षांत दवरात.